चल रे गोंयकार कर रे कांतार कोंकणी आमची सदांच वयर वयर तूं काड रचून गितां बरोवन मोतां बरे देखावे परचे मुखार तूं हाड प्रुडंट मिडिया माणकां मदयां जावन आसा कलाकारांक व्हडलें झाड तुमच्या मुखार गुंतून विचार कला दाखोवन प्रुडंट टीव्ही करता तुमची वाड. नमस्कार. इश्टानो आयच्या माणकामध्ये कार्यावळीक तुमकां समजता माय मोगाचो आनी उर्बेवरीत येवकार. आयच्या ह्या कार्यावळींत आयज आमच्या मदें असो एक कोंकणीचो मोगी असो एक कोंकणीचो भोक्त ह्या कार्यावळींतल्यान हांव तुमच्या मुखार हाडपाचो प्रयत्न करता, जाच्या उद्देशी जायतें कितें घडलां, जायतीं अजापां आमकां दिश्टी पडटलीं. खरें म्हटल्यार ही अजापां कसलीं हो सगळ्यांक प्रश्न पडलो आसतलो, ताची जबाब तुमकां रोखडीच मेळटली. आयच्या कार्यावळींत तियात्राचो वावर करपी, तियात्र बरोवपी, दिग्दर्शपी जाणें आपले स्वताचे तियात्र बरयल्यात, एकांकिका बरयल्यात आनी कोंकणीचे जायते वाचप केलां. गिन्यानान भरलेलो मनीस ह्या अजापांतल्यान आपलो वावर आयजूय मुखार वता, तर ताका आमी मेळुया. होच तो आयच्या आमच्या कार्यावळींतलो मानेस्त मोतेसीन फेर्नांडीस. जे अजाप तशें सगळें घडलां तें म्हटल्यार तुमी ताका पळयतात, ताका दोनूय किडन्यो नात. तेच भशेन ताचें ब्लॅडर काडलां, तरी आसतना फाटलीं 6 वर्सां तो ह्या संवसारांत जियेता. हे अजाप जे दोतोरांनी पासून सांगून दिला म्हणटच हाचो तुमकां पुरावो आमी रोखडोच दाखयता. तर मोतेसीन आयच्या कार्यावळींत माय मोगाचो आनी उर्बेवरीत येवकार. थँक्यू देवजन बाब. आयज हांव खूब खुशाल तुवें म्हाका ह्या प्रुडंट मिडियाचेर फुडें हाडलो म्हणून. खरें म्हटल्यार ही सुवात दर एका तियात्रिस्टाक फावो जाता, तेच भशेन आयज तुकाय फावो जाल्या. म्हणटच तुजे बरोबर साबार तुजी वांगडी आसात, तांची वळख ही जावन आसा फ्रास्किना फेर्नांडीस म्हजी घरकान्न. जेन्ना हांव तियात्र माचयेर हाडूंक सोदतां तेन्ना तें म्हाका जायते आदार करता, पूण केन्नाच तें स्टेजीर दिश्टी पडना. तें फक्त पड्ड्याच्या फाटल्यान रावन सेकेंड घालता जावं आनी कितें दुसरी वस्तू तें रेडी करून म्हाका तयार करून दिता हो तियात्र फुडें व्हरोंक. तेच बरोबर हें जावन आसा बाय दिक्षा डिसोजा. म्हजें तियात्र जावं वन एक्ट प्ले तातूंत ताणें जायत्या हितूंत काम केल्लें आसा, आनीक एक बरें सिंगर. आनी तेच बरोबर हें जावन आसा तन्वी नायक, हें एक हिंदू, आनी ह्या म्हज्या तियात्रांत ताणें एक आवयचो रोल केल्लो आसा हिंदू भाटकान. आनी हो जावन आसा बाब दिपक नायक, आनीक ताणें ह्या म्हज्या तियात्रांत क्रिस्तांवाचो, हिंदू जावन क्रिस्तांव जाकी हो बेबद्याचो रोल केल्लो आसा. तर ही म्हजी थोडी एक्टरां हांवें तुमच्या मुखार हाडल्यात. मोतेसीन बाब, खरें म्हटल्यार तूं जायते पिढींतल्यान तुवें प्रवास केलो. एक बरी नोकरी करतालो एका बऱ्या कंपनीक, नावासीक कंपनीक, एक बऱ्या पोजिशनाचेर काम करता आसतना हे पिडेक लागून तुका हें सगळें सोडून दिवचें पडलें. तरी पूण तुवें तुज्या जिवितान जे जिवीत तुका देवान दिलां ताचेर तुवें विस्वास दवरून तुवें फुडलीं पावलां मारलीं. ही सगळी कला तुका कशी येता? ही म्हज्या भुरगेपणांतल्यान जेन्ना आमच्या इगोजीन एक फादर आसलो, फादर आशीश फेरांव, आनी आमी इस्कलाक वतना ताणें एक कोंकणी तियात्र बरयलो, आनी त्या भुरग्यांचो तियात्र आसलो तो. आनी त्या तियात्रांत ताणें म्हाका भुरग्यांचो तियात्र म्हणटा ताणें म्हाका एडवोकेटाचो रोल दिलो. आनी तेन्ना सावन ताणें म्हाका फुडें वचोंक आदार दिलो. आनी दुसरें म्हटल्यार मागीर हांवें मातसो व्हड जातूच एक 15-16 वर्सां आसतना आमच्या गांवच्या भुरग्यांचो तियात्र जालो, आनी तितूंत मिनीन फेर्नांडीस हाणें म्हाका एक धाकटोसो पायचो रोल दिलो. हांव यंग आसलो तरी ताणें म्हाका जाणटो कसो करून त्या तियात्रांत दाखयलो. हें म्हजें पयलें स्टार्टींग कोंकणी माचयेर येवपाचें काम जावन गेलें. आनीक निमाणें मागीर गांवांत म्हणटच कोणाची एक प्ले हाडून करप आसलें. तेन्ना कोणाचीच प्ले मेळना तें पळोवन हांवें सगळ्या भुरग्यांक सांगलें
हांव म्हजो तियात्र बरयतां आनी तुमी सगळे म्हाका आदार करतले म्हूण हांव सजमतां. आनी हांवें असो एक बिशाणे म्हूण तियात्र बरयलो, बिशाणे नांवाचो. आनी ह्या तियात्रांत काणकोण आनी बातीं ह्या 2 गांवांनी केलो. बातीं गोवा बेला आनी बातीं थिंगा हांवें मॅगी आनी जुवाना ही 2 एक्टरांक हांवें ह्या तियात्रांत माचयेर हाडून हो तियात्र केलो. आनी त्या उपरांत हांवें एक सावळी म्हूण तियात्र बरयलो आनी त्या सावळी तियात्रांत सगळे प्रोफेशनल एक्टर घातले, जे बाब एंड्रू, आल्बर्ट काब्राल, बाब इलियास, शेख आमीर मिमिक्री किंग आनीक सिल्वेस्टर बारेटो हांकां घेवन हांवें हो सावळी तियात्र फुडें व्हेलो. आनी तातूंत मदीं हांव दुयेंत पडलो. त्या दुयेंत पडलो तेन्ना तरी हांव फाटीं रावूंक ना. कोंकणी पासत हांवें म्हजें योगदान दिलें आनी हांव वर्साच्या वर्साक एक अंकी नाटकुलें बरोवन आमच्या गांवच्या सगळ्या भुरग्यांक तयार करतालो माचयेर येवंक. आनी तें नाटकुलें आमी कंपिटिशन घालतालीं. आनी पयलेंच हांवें माती म्हणून नाटकुलें बरयलें आनी तें हांवें आमच्या काणकोणांत 7 कडेन कॉम्पिटिशन घातलें. त्या उपरांत हांव सालसेतींत सारजोरा ह्या गांवांत येयलो आनी थंयसरूय हांवें कॉम्पिटिशनांत हें नाटकुलें घातलें. आनी त्या उपरांत हेंच नाटकुलें हांवें पेंजीम दूरदर्शनाचेर आख्ख्या गोंयच्या लोकांक दाखयलें. आनी तश्योच म्हज्यो जायत्यो एक अंकी नाटकुलीं आसात, जशे परी पालो, आवेसोर, मोग भावात बरवसो, कोर म्हजें काळीज तुज्या काळजा सारकें, मागीर माऊली, आसात तुमी तयार, अनाथ, अशीं जायतीं नाटकुलीं बरयलीं. आनी ही नाटकुलीं म्हजे लागीं आजून आसात आनी ती हांव बुकाच्या रुपांतरान ह्या आख्ख्या गोंयच्या लोकांक हांव ती वांटूंक सोदतां. ही कार्यावळ मुखार वता आसतनाच तुका हांव परबी भेटयतां, कारण तुजो जो वावर आसा तो एक वेगळे दिशेन, वेगळे उर्बेन, वेगळे उमेदीन तुवें मुखार हाडपाचो प्रयत्न केला. जीव येतात बऱ्यातलो बरो सहयोग जावन आसा, सकाळ चड येतल्याक बरो सहयोग दिता. तुजें जिवीत सुदारपाक म्हण तूं असो. बाय तन्वी, तुजो डायरेक्टर जे भाशेन सांगता की ल्हानूच आसतना ताका एका जाणट्याची भुमिका करूंक पडली, जाल्यार ह्या ताच्या तियात्राक एक बाडकान्नीची भुमिका करता आसतना तुजी उमेद, तुजी उर्बा? म्हाजी उर्बा म्हणल्यार म्हाका तेणी खूब सपोर्ट केलो. म्हणटकीर तेणी म्हाका सांगलें जशें तूं कोंकणी म्हणल्यार म्हाजे भाशेन उलयता तशें तूं ह्या भाशेन बी उलय म्हणून. आनी तेणी म्हाका खूब सपोर्ट केलो. म्हणल्यार हांव चुकतालें जाल्यार तेणी म्हाका सांबाळून घेतलो. तेणी म्हाका सांगलें अशें कर, ह्या भाशेन घे, त्या भाशेन घे, जशें म्हाका जशें तेंकां जाय आसलें तशें तेणी म्हाजे कडल्यान करून घेतलें. पूण ही तुवें तुजी भुमिका केल्या उपरांत जो ऑडियन्स थंय हाजीर आसलो ताणें तुका सांगात दिलो? हय, तांणी सगळ्यांनी सांगलें की तुजो रोल बरो जाल्लो, जशी तूं एक जाणटी कशी दिसताली आनी भाटकान जशी उरपाक जाय तशीच तुवें एक्टींग केली अशें तेणी म्हाका सांगलें. पूण खरेंच तुज्या काळजा मनान तुका जाणटी जावंक आवडलें? हय, खूब आवडलें. कारण ह्या वयाचेर जाणटी जावपाक एक वेगळो आनंद मेळ्ळो. देवाची पूजा करताले पळोवंक ना तुवें? अशी देवाची पूजा करतना उलोवंक तूं देवाचो अपमान करता. देवाचो अपमान कर. देवान कोणाचें पोट भरलें आसा, आमी काम करपाक जाय आनी आमचें पोट आमी भरपाक जाय. सकाळीं उठून काना कडेन ही तुज्या घाशीचो आवाज. एक दीस तूं म्हाका न्हिदपाक सुशेग दिना मुगो. रिटायरमेंट दीस म्हाका हांव. तें बरें आसा. कितें सांगताले तुमी म्हाका? हांव तुका सांगतालो तूं बेंगलोरसान घरा येता म्हूण. आनी तुजो कोण करतो? आमचो गिराण न्ही गो. कोण सांगात उलया? तुज्या तुका किरान तुजी जाल्यार ती देवाची दिवली काय तुजो कोणाक कळटा? जो फाटलो जो स्टेजी फाटल्यान जो वावर करता तोवूय तितलोच मोलादीक. कांत
बॅकग्रावंड म्हणप तितलें सोंपें न्हय जावं मातशी मांडावळ वेवस्थीत करप हें तियात्राचो दर्जो आनीक वाडयता आनीक तियात्र बरे भाशेन सोबोन हाडटा. तर खरेंच तो काळजा मनान ह्या तियात्रांचो तुका वावर करूंक आवडटा? हय म्हाका आवडटा आनी हांव ताका सपोर्ट करपाक चड करतलें कित्याक ताकाय बरें दिसता. टायमूय ताजो तितून शेअर जावन वता नाजाल्यार सगलो चिंतनांनी आसता अशाक लागून. खरें म्हटल्यार ताका जायते त्रास तुकाय पडले आसतले, ताच्या परस तुकाय जायते त्रास पडले आसतले. तरी पूण ही एक अजाप घडलें की ताच्यो दोनूय किडनी ताका नात जावं ताका ब्लॅडर ना. तरी आसतना ही वाट फुडें चलता आसतना तुवें तुज्या काळजाक कितली घोटाय घेतली? हांव म्हजें दूख ताका दाखयनासलें कित्याक ताका म्हणटालें तूं सदांच बरो आसा म्हूण. लोकांक चोय आनी तुका चोय म्हणटालें. लोक तुज्याच पास्ट दिसतात. तुका दोनूय किडन्यो ना ब्लडर ना तरी आसतना तूं कितलो खुशाल आसा असोच राव म्हूण सदां ताका म्हणटालें. हांव जाणा कारण उणेच 30 वर्सां आदीं आमी दोगूय इश्ट आनी कसल्याय कामाक कितेंय ताच्या काळजान मनान आसा जाल्यार तो जायते फावटी वाडटालो आनी ताच्या उद्देशी हांवूय जायतें शिकलो. कारण कोंकणींतली थोडी उतरां हांवेंय ताच्या लागीं वासपूस करून म्हाका कितें बरें पडटा हांवें ताच्या लक्षांत घेतलां. ताकाय घडये उगडास आसतलो. तरी पूण हो तियात्रांचो जो वावर ताका खुशाल करचे पासरूच तूं फुडें वचूंक सोदता काय तुकाय कोंकणीचो मोग आसा? म्हाकाय कोंकणीचो मोग आसा आनी ताका सपोर्ट करूंकूय हांव फुडें वयतां. तुका खंयचो तरी कांत उगडास आसतलो? आसा. आई चिंतून पळे उगडून तुझे दोळे कोताय तूं त्रास म्हाका केन्ना चिंतूंक नासले गडत म्हणून वचले हे घर म्हज्या गोरकाराची शिवा म्हज्या गोरकारा सोजनाय तुझ्या आई पिंजऱ्यान तुझ्या सासुकी तूं गुलाब केन्ना मावताय माथ्या. तुवें जायते तियात्र तूं पळयता आसतलें आनीक जे भाशेन ही तियात्राची मांडावळ जाता ही मांडावळ करता आसतना जायत्यो थोड्यो फावटी जायत्यो अडचणी येतात. ह्या अडचणीक तूं कसो फुडो करता? अडचण्यांक सगल्यांचो सांगात घेता. तांकांय सांगता तूं हें काम कर तूं तें मातशें कर अशें करून सगल्यांचो सपोर्ट घेवन मुखार वता. जे फावटी हो तियात्र मुखार वता आसतना जे तियात्रांतले कांत आसात गांवांनी जेन्ना तियात्र जाता ते तियात्रांक आमकां खंय तरी खांद मारचो पडटा. तर ह्या कांताचेर तुजो कितलो कब्जो आसता? फूल कब्जा करता आनीक ती गायता तशें हांव तांच्या भितर गायता. समज ती चुकली जाल्यार तूं म्हणत रावता ती फाटल्यान दोत्तात मागीर. फिक्स रेट 50 रुपया दिया ओडे रे ना रे जाऊ दे ना जाय झाल्या वर असे झाला रे 100 रुपये दिना पण या गोड्याचे मरे एक बाके गोड्या ओडे ना ना असे जाऊ दे ना तू हे गड्या घेऊ येला म्हणजे फकडा करू येला रे तू हे दोन्ही गोड्या मला 100 रुपये दिता ना रे तुका दाखव मदींच बाब एक तियात्र पालकार हाडटलो जाल्यार कसल्यो कसल्यो वस्तू गरजेच्यो कितें कितें करचें पडटा? तियात्र पालकार हाडटलो जाल्यार पयलें तुका दुडवांची गरज आसता. तुजे लागीं दुडू नासत जाल्यार तुज्यांनी हो तियात्र पालकार हाडूंक तसोच जावचो ना. आनीक दुसरें म्हटल्यार जे एक्टरांकूय सांबाळूंक पडटा आनी तांकां परतून परतून कन्विन्स करचें पडटा. रिहर्सला यो येना जाल्यार खंय बेगीन फोन मान परतून तांकां तांच्या मोतीन घालूंक जाय. हो आमी लोकांक दाखोवंक आमी शो वतात तो लोकांक आमकां मानून घेवंक जाय अशें सांगून हांव तांकां परतून रिहर्सलाक आपयन हाडटालो.
खरंच मोतीजी बाब तुवें म्हटलां तें गरजेचें, कारण तुवें सुरवातीक म्हटलां दुडवांची चड गरज, दुडू पयलीं. तर तुजे हे भलायके पासत तुका जाय तो तुजें डायलिसीस करूंक तुका जाय तो दुडू जाय पडटा. तरी आसतना ह्या तियात्रांत तूं खंयचो दुडू मोडटा? हांव म्हजे फ्रेंड्स आसात तांकां ते दुबय लंडन आसात तांकां हांव मॅसेज करता आनी ते मागीर म्हाका तियात्र आहा म्हजो पालकार दाखोवपाचो आसा ते मागीर थोडे कितें तरी फुलना पाकळी दितात आनी हांव गांवांत कितें करता हांव लॉटरी घालतां आनी त्या लॉटरीक 2 प्रायज दवरता आनी त्या सगळ्या घरांनी हांव ती लॉटरी दितां आनी त्या इन्कम येता त्या हेजेन हांव तियात्र आमच्या गांवांत फ्री ऑफकोर्स कोणाची तिकेट नासतना हांव तियात्र दाखयतां. आर्टिस्टांक तुका फारीक करचे पडटात? आर्टिस्टांक म्हाका कांयच ना, ते सगळे आर्टिस्ट म्हाका फ्री येतात. फकत तुवें तांकां पंप मारून आपोवपाचो. खरंच तियात्रांनी भुमिका करप खरें म्हटल्यार म्हाकाय खूब आवडटा भुमिका करूंक. म्हाकाय कातारां जावंक आवडटात. तर ह्या तियात्रांत जी भुमिका बेबद्याची भुमिका तुज्या पदराक पयली आनीक जे भशेन डायरेक्टर सांगता ते भशेन तुवें काळजा मनान ती बरी केली. पूण तुका आवडली? म्हाका आवडली. ह्या आदीं केन्ना तरी तुवें तियात्र केला? ना, तियात्र केन्ना करूं. पयलो तियात्र? पयलो तियात्र जावन तियात्र करून जावं नाटक अशें कांयच करूंक ना. ते फर्स्ट. पूण ही तुका आवड कित्या पासून आयली? आवड म्हळ्यार हांव पयलींसान तियात्र पळोवपी आनी म्हाका तियात्र पळोवपाक सदांच लायक आनी हांव जायते फावटी तियात्र खूब पळयल्यात आनीक अशें आमी केन्नाय हांव केन्ना कातरांय म्हणटा म्हणजे केन्ना कोणा बर्थडे बी आसले न्हू तेन्ना हांव मायक घेवप आनी कातरां म्हणप. म्हाका खूब आवड कोंकणी म्हणजे तियात्र आनी कोंकणीची. पूण मोतीसिदान तुजी निवड कित्या पासून केली? ती निवड म्हळ्यार तो केन्ना हांव तेजे बरोबर पार्टी वयतना तेन्ना केन्ना हांव मायक घेवन ती कातरां घेत ती पळोवन ताका मातशें मतीन गेलें आसतलें म्हणजे हांव एक करपाक शकता म्हणटा रोल. आनीक हांवें ताका दिसा म्हणलें दादा आमी ताका दादा म्हणटात दादा तूं केन्ना तियात्र करून म्हाका एक रोल दी. मागीर अशें एक बदले कडेन म्हाका म्हणूंक लागलो की एक बेबद्याचो रोल आहा रे. हांवें ताका सांगलें तो हांव करतां आनी हांवें तो करता म्हणून तेन्ना दिलो. पूण म्हाका मागीर आयकलें ताका खूब जाणां सांगलें की दिपकान केन्नाय जावं नाटकांनी जावं नाटकुल्ली ना कसलें आमी स्टेजीर दिपकाक पळोवंक ना आनी तुवें ताका तो बेबद्याचो रोल दिला अशें ताका एक क्वेश्चन केलें. म्हाका कळ्ळें तें. पूण ताका कॉन्फिडन्स आसलें की हो रोल हांव करतलो म्हणून आनी हांवें तो ताका तेणें म्हाका रोल दिल्लो तेजो हांवें ताका न्याय दिलो आनी लोकांनी ताका सांगलें की हो बेबद्याचो रोल आहा तो दिपकान बरो केलो म्हणून. आनी तेन्ना डायरेक्टरूय खूश जालो आनी हांवूय खूश जालो की हांवें बीन तो तेजो न्याय ताका बरो दिलो. डायरेक्टर म्हणटा. दीपक, डायरेक्टराक खंयचें तुजें कातर आवडलें आसता? ताका म्हाका एक खूब पयलींचें कातर तें आमचे बाब आमचो गांवचो तो सिल्वेस्टार डायरेक्टो तें प्रेम तुजो मोग करता म्हणून कातर आहलें. म्हण प्रेम तुजो मोग करता हांव मक्कत म्हूण जाणा सगळो गांव फक्त म्हाका 2 वर्सां राव तुजे लागीं लग्न जातलो हांव मोगान तुज्या हांव जाला पिसो रात आनी दीस म्हाका उगडास तुजो तुज्या विनन मोगा रावक नेजो तुजगो आदार म्हज्या फुडाराचो. ताची दोग अशी तुका एक्टींग करूंक चान्स पडलो तेन्ना सुरवातीक मातशे त्रास जाले आसतले? ना, त्रास म्हणटाय ते कांय जालें नाय कित्याक आमचे मदें दोगांयचे मदें कॉपरेशन आहलोलें तशें करून. आनीक आतां तो म्हणटालो की तुज्या बरोबर आपणें कांत म्हटला खबर? हय हय कात म्हणला आमी एक. म्हणटच आतां तुमी बरोबर म्हणटली?
ओय म्हणटा या आमोरेच्या वरार केर तू कित गो कोताले मोकोताले रे या बोकी सुदिताले तो बकारालो चलो केर तू कित गो सांगतालो लोगीन जाता म्हणटा बोकीसू घेतालो लोगीन जाता म्हणटा बोकीसू घेतालो तो बरो नुगो चलो केरळ पिसून मुगो भुरगो तो नवरो मुगेलो रे बोजा वयतू गेलो वकात म्हटल्या उपरांत जायत्यो लोकांच्यो फिवण्यो पडटाल्यो होय सर ओय पडलाय जायत्या जाणांच्यो हांवूय थंय रावन ताळयो मारतालो थँक्यू सेंट फ्रांसीस झेवियर ह्या फेस्ताक डिसेंबराचे 3 तारखेर भाटपाडे ह्या गांवांत तियात्र करपी मोतीसिंग बाब तुका आमी आदींच फुडल्या शोआ पासून परबी भेटयतात तरी आसतना ह्या तुमच्या गांवांत तूं गांवचो मनीस जावन तियात्र करता आसतना कितलो लोक थंय हाजीर जाता गेल्या फावटी आमी तियात्र केल्लो त्या तियात्राक म्हाका दिसता 700-800 लोक आसलो आनी आमी तिकेट दवरूंक ना म्हणटकीर तो सगलो आहा तितलो गांवचो लोक येवन पूण आपले बसका सोडिनासतना आख्खो तियात्र पळोवन खबर जातूच घरा गेली दीपक तुमी दोगांय बरोबर ह्या तियात्रांत हिंदू जावनूय तियात्रांनी न्हेसलीं तेच भशेन आनी कोणूय तुमच्या बरोबर आसलो हिंदू आसलो आनी आहले 4-5 जाण हिंदू आहले आता तुमी सगळीं हिंदू आसात म्हणटच ह्या तियात्राक हिंदू कितलो लोक हाजीर आसलो हिंदू आसलो 300-350 असो तुज्या घरच्यांनी तुजी भुमिका पळोवन तुका कितें म्हटलां माझी भूमिका पळोवन ताणें म्हणलें की तुका तो रोल सोंपता तूं तो रोल करपाक शकता तेणी बी म्हाका खूब सपोर्ट केलो जसो तेणी म्हाका दादान तांकां सांगलें की तुमचें चेडूं आपल्या जाय ताका आपूण एक रोल दिता सो ताणें सांगलें दादा तुमी ताका व्हरा मागीर काकान बीन म्हाका खूब सपोर्ट केलो ताणी बी सांगलें मागीर वाड्या वयली आमची सगळीं जाण खूब बरी सो तेणी म्हाका सगळ्यांनी सांगलें की तुजो रोल बरो जाता तूं करपाक शकता तेणी आनी म्हाका मोटिवेशन बीन दिलें तियात्र जाल्या उपरांत गांवांत बारीक बारीक जायत्यो चर्चा जातात असल्यो तुज्याय कानार पडल्यो होय जायत्यांनी आमकां एप्रिसिएट केलें सगळ्याचो रोल बरो जालो म्हूण आनी कोणेच वायट म्हणूंक ना ना अशी हांवें आयकूंक ना कारण दर एक शो जाल्या उपरांत मोतीसिंग बाब जाणा थोडे लोक आसात कितलेंय बरें कर पूण थंय क्रिटिक्स येताच क्रिटिक्स येतात जायते जाणाले पूण तांकां मागीर आमी सहजपण सांगूंक पडटा की तशें न्हू बाबा अशें तो रोल तसोच आसलो अशें म्हूण सांगून तांकां मातशें सजभोवंक पडटा थोड्यांक कोंकणी तियात्रांतल्यान कांयच आयडिया आसना तरी पूण ते लोक बेश्टेच उलयन आपणे फुडें वतात आनीक फकत 3 म्हयने उरल्यात तर ह्या 3 म्हयन्याक तुवें फुडल्या तियात्राची तयारी केल्या सद्या तियात्राची तयारी चलता आनी त्या म्हज्या तियात्राचें नांव हांवें टिश्यू पेपर म्हूण दवरलो आसा कित्या पासून म्हणल्यार टिश्यू पेपर आमी पुसतात आनी तो काडून भायर उडयतात तो सांबाळनात तशेंच एक घराब्यांक जायते फावटी अशें घडटा की एक वस्तुरी जेन्ना नवीच काजार जावन भितर सरली तेन्ना घरच्या जाणटेल्यांक दिसता की तो एक टिश्यू पेपर ताका आमी यूज करचें आनी सायडीक दवरचें अशें ती चिंतात अशी ह्या हेजेर अवलंबून हांवें एक हिस्टोरी तयार केल्ली आसा आनी म्हजें बरोवप चालू आहा अजून मोतीसिंग बाब आमकां तुज्या लागीं उलयता जायते प्रश्न तकलेंत येतात तातूंतलो एक म्हटल्यार तुका सर्वीस ना तरी आसतना तूं तुजो घराबो कसो चलयता जेन्ना हांव कंपनींतल्यान भायर सरलो तेन्ना
हांवें घरा कडेन बसून आमी दोगांयनी बसून चिंतलें कितें करया. मागीर हांवेंच म्हटलें म्हज्या घरकान्नी आमच्या गांवांत कॅटरिंग सर्वीस ना, आमी एक कॅटरिंग उगडया. आनी त्या कॅटरिंगाचें नांव हांवें म्हणलें की तें आमच्या भुरग्यांचें दवरया. मागीर तें म्हळें ना, ताचें नांव फ्रांस्किना म्हणटा तें म्हळें क्विन्स कॅटरर्स म्हूण नांव घाल्या. हांवें म्हणलें ओके. आनी आयज पासून आमी तें क्विन्स कॅटरिंग हें चलयतात आनी ताचेर आमी आमचो घराबो चलयतात. आतां तुजी भुरगीं केदी आसात आनी कितें करता? म्हजें व्हडलें चेडूं आतां 22 वर्सांचें जालां. तें सेंट झेवियर कॉलेज म्हापसा शिकूंक आसलें, ताणें BBA केलां. आनीक म्हजो चेडो आसलो म्हापशां कापुचीन फादर्साचें सेंट एंटनी बोर्डिंग आहा तितून आसलो. आनीक ताणें लास्ट म्हळ्यार SSCच केला आनी तो म्हणटा आपण आनी फुडें शिकोवंक वचना. म्हणटच तुमचो घराबो तुमी ह्या कॅटरिंगा उद्देशी चलयतात आनीक तातूंतल्यान तूं तुजी खुशालकाय जावं तुका बिजी दवरूंक हे तियात्र जावं बारीक बारीक कितें तरी बरयता. हय. ह्या फुडें तियात्र येवचो आसा म्हणटच डिसेंबराक आनीक 3 म्हयने उरल्यात. त्या तियात्रांत तुका भुमिका आसतली? ऑफकोर्स म्हाका दिसता म्हाका भुमिका आसतलीच. तुका? हांव डॅडा कडेन मागतलें की म्हाका ताणें दिवची म्हणून. पूण म्हाका दिसता हे फावटी तुकाय भुमिका करूंक पडटली अशी. चान्स पडल्यार करतलें. आदी बॉम्बेच्यान तियात्र येताले आनीक ते तियात्र आयल्या उपरांत ते तियात्रांतली कांतारां लोक आपल्या तोंडांतल्यान गुणगुणटाले. पूण तुमचो गांवचो तियात्र तुमी गांवांत केल्या उपरांत ताच्या फाटल्यान कितें उरलें? ताच्या फाटल्यान आमचें ओपनिंग कोरसाचें कांतार न्हू सगल्यांच्या तोंडार म्हणोंक लागलीं ती. धाकटीं भुरगीं व्हडलीं जाणटीं सगलीं. खाता पिता देव दिता देव नाडटा अशें संवसारान मनशाक घडटा. एक मनीस कितें करता ताका ती खबर नासता. ओदरुस्ताचेर आयलें म्हणटच ताका गमता. खरेंच मधुसूदन बाब तुजो जो वावर आसा असोच तूं फुडें व्हरत राव. होच तो मिरेकल्स मॅन जाका दोनूय किडनी नात आनी ताचें ब्लॅडर काडलां तरी आसतना कोंकणीच्या मोगा पासत आयजूय तो पालकाचेर खुशाल आसा आनी आपलो वावर फुडें व्हरत आसता. म्हणटच आयच्या कार्यावळींत सगळ्यांक तुमकां काळजाचे कलायकतान प्रुडंट मिडियाच्या नांवान देव बरें करूं म्हणटा. आनीक आयची ही माणकामती कार्यावळ ह्या पंगडाच्या सांगाता हांगा सोंपयता. पळयत रावात प्रुडंट मिडिया. आदिवस.